गोंयांत मालपेच्यो स्पीडबोटी येवन बारीक बारीक नुस्तें मारताल्यो. तांचे नुस्तेंमारी खात्यान कडक कारवाय केल्या म्हूण जुजे फिलीप डिसुझान तांचे उपकार आटयल्यात. तशेंच जेटीच्या विस्ताराच्या कामाचो टेंडर पास जाला, मात अजून काम खंय पावलां ती जाग ना म्हूण ह्या वेळार डिसुझान म्हळां. RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक. बोट ओनर्स एसोसिएशन आयज तुमकां फिशरी डिपार्टमेंटाक लायक फिशरी मिनिस्टर, फिशरी डायरेक्टर आनी फिशरी ऑफिसर्स तेणी आयज ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक देव बरें करूं म्हणटा, ज्यो ह्यो कर्नाटकाच्यो मालपेच्यो बोट्यो, स्पीड बोट्यो ज्यो येवन आख्ख्या दर्याचे नुस्त्याक बारीक तशें बारीक जीव ते हाडून वताले आनी येताले बराबर कितें आहा, डायरेक्ट अबाउट 200-150 सुमार बराबर येताले आनी दर्यांतले सगळे नुस्तें ते वताले. हेजेर आमचे रांपोणकार देखून काटायकार देखून त्या पाट्यार देखून ऑब्जेक्शन तेजेर करताले, कारण तेकाय ह्या दर्याक थोडी कांय मेळूना जाली. म्हणटकच जेन्ना आमी कंप्लेन केले, जेन्ना फिशरी डिपार्टमेंटान इमिजिएटली तेजेर एक्शन घेतली. तेका 2 वा 4 बोट्यो कितें दवरून हाडल्यो आनी तेंच्या नुस्त्याक देखून दवरून ते ऑक्शन केले आनी तेजेर बरी एक्शन घेतली. आनी ते दीस आसा आयज ह्यो ज्यो कर्नाटकाच्यो ज्यो बोट्यो येताल्यो स्पीड बोट्यो, त्यो स्पीड बोट्यो बंद जाल्यो. तेका लागून आमी गोवा आमचे मिनिस्टर द फिशरी डिपार्टमेंट फिलीप नारी, तसोच डायरेक्टर फिशरी डायरेक्टर आनी तेजे स्टाफाक आमी जो देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक जेन्ना तेणी एक्शन ताचेर घेतली तेन्ना सावन ह्यो बोट्यो थोडी घेवन ट्रॉलिंग करपाच्यो स्पीड बोट्यो बंद जाल्यो. 1 वर्स सुमार जालें आमी फिशरी मिनिस्टराक हांगा हाडलो. फिशरी मिनिस्टराक हांगा हाडून आमचे डिफिकल्टी आमी दाखयली आनी ताका आमी एक रिक्वेस्ट केलो की आमकां एक एक्सटेंशन इलेक्शन टेम्पररी एक्सटेंशन करून दी अबाउट 60-80 मीटर. सो एक्सटेंड करून आनी ही प्रोपोजल तेणें एस्टिमेट केलो, सगळो पास केलो आनी हो एस्टिमेट आयज असोच उरला. म्हाका दिसता आयज पासून तो मुखार एस्टिमेट काडलेलो आहा. म्हाका हांवें चाल ताका एस्टिमेट करून तेणें म्हणलां कितें आपूण इमिजिएटली कोत्तलो म्हूण, पूण आयज कांय जावंक ना. आमी ताका NOC देखून MPD कडच्यान NOC देखून करून दिली, कित्याक एक्सटेंशन करपाक देर इज नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम MPDचे. सो डिफिकल्टी कसली ना. आतां कित्याक लागून उरल्या ती आमी नकय, पूण मिनिस्टराक आमी रिक्वेस्ट केला कित्याक ही हार्डशीप आमकां चड त्रास आमकां हे फिशींग जेटीचे जाता. सो ताका लागून आमकां बेगीन तें एक्सटेंशन करून दी म्हण. इवन जाता जाल्यार देखून पलटून घालून दी वो कितेंय करून टेम्पररी कितें करून आमकां दी. कित्याक आमचें नुस्तें येयलें म्हणटकच रोखडेंच बाजारान वचपा जाय आनी बाजारान वचून लोकांक फ्रेश नुस्तें मेळप.